फूल कर. सो गायज आम्ही आता हॉस्पिटलान पावलेली असा. ओके, सो आता हेच्या फुडें हांव तुमकां कांय दाखोवंक शकना. हेच्या फुडें ब्लॉग्स येना, प्लीज अंडरस्टँड करा. खूप सारे प्रेयर्स करा म्हाका न्हू, जे कोणाक हांव मदत करता ताका प्रेयर्स करा. ताईन च्या घेतल्या आणि अवीन चाय आणि वडा घेतला. ग्रीन पीस पळय 50 1.5 किलो. बरो हा न्हू, टेस्ट बरो हा न्हू. सो हे गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी हांव म्हणून मागता. आणि आयज आमी वयता आउट ऑफ गोवा, कर्नाटका सायड. बिकॉज गायज आमी तुमकां सांगलेलें लास्ट टायम की आय एम गोना डोनेट समथींग. सो लेट्स गो आणि प्रे करात सगळें सारकें जाल्यार बरो म्हणून. सो गायस, आता जाल्लेली आसा सकाळची 9:15 आणि तुमकां खरें सांगू, हांगासरूच इतली थंडी आसा. मला घाटार म्हाका दिसता सॉलिड थंडी आसतली. आता आमकां च्या बी पिवंक जाय. थंयचो ढाबो बी गावता, आमी चावेक रावता. थंय रावता. ओके, सो गायज म्हाजो आतां पयलो फ्यूल अप आनी पेट्रोल पळोवंक शकता तुमी. पेट्रोल कांयच ना गाडयेन, सारकें 0. सो फ्यूल अप करता आनी मागीर भायर सरता. आयज ट्राफिकूय खूब आहा, लोक खूब आसा. टायम जालो आमकां भायर सरपाक, कित्याक हांव रातभर एडिटींग करी न्हू गायज. स जायसर एडिटींग केलें, न्हिदोंकूच ना हांव. फूल कर. सो गायस, आता आमी येयला पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालपाक. जगन आसा आमचो पयलो पेट्रोल पंप. तुमकां खरें सांगू, आमी कितल्या फावटी 2 व्हिलर घेवन वयता पळयात, तेन्ना आमी न्हू एकदाच पेट्रोल घालता. आनी एका पेट्रोलान न्हू आमी बेळगांव वचोन रिटर्नूय येता. आतां पळोवया, तुमकां दाखयता परत पेट्रोल घालचो पडलें जाल्यार. आनी अवी चड करून न्हू टाकी फूल करता दिसता. 300 रुपयाचे काय 400 रुपयाचे पेट्रोल घालता. भितर आमी वचोन सुशेगाद येता. फक्त थंडेच्या दिसांनी मातसो वाज येता, खूब थंडी खाता न्हू. सकाळचे दनपारचे ट्रॅव्हल करपाक बरें आसा, पूण रातचे येता आसतना सॉलिड त्रास जाता आनी वयल्यान भुकें आसता खूब. पळय हांव झप करून भायर सरोंक नासलें. ही गाडयेचें अशें टाकी हें. थँक्यू. सो गायज म्हाजो फ्यूल अप जाल्लो आसा आनी हांगासर पळय कोण धांवन येता फाटल्यान म्हाज्या. येदें हें हेल्मेट बीन घालून सारकें. सो गायज, हांगाच्यान घाट पळयात कितलो क्लियर दिसता तो. आनी 2 मिनटांनी घाटार आमी पावतली. चल्ला घाट आतां लागतलो. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता, वी आर हिटींग आवर फर्स्ट चेक पोस्ट. सो काबार गोवा हांगाल्यान फायनली चेक पोस्ट काडटा आमी आतां. आनी हांगासर आसा सेक्युरिटी, पुलीस आसा सगळ्याक. पुलीस आसोकूय जाय, हालीं आनी कितें ना कितें जायत आसता. एक कितें ना कितें चालूच आसता. फूल पावर सारकें. चोरयो आनी कितें 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 चालूच आसता. वयर उदीक पळोवंक शकता तुमी. तुमकां दिसलें जाल्यार खबर ना कॅमरान, हांगासर कास्ताद उदीक आहा सारकें. एकदां आमी न्हाल्लेले हांगा जाणा. हय, खान पयलीं न्हाल्लेले, आतां मेळना. सो गायज आमी आतां पळोवंक शकता तुमी घाट काडटात आनी मेन म्हणटा पळय ते सॉलिड थंडी पडल्या. आमकां हांगासरली थंडी सोसूंक जायना. आनी UK लंडन वचत जाल्यार आमी मरतली दिसता. हांगालो टेम्परेचर जायना सोंसपाक. आनी UK लोक रावतात ते बाबडे कशे रावतात देव जाणा. देवान बरें दवरल्या पुरो आमचे UK जे भाव भयण आसात बाबडे, कामा खातीर गेल्या आपणाच्या फॅमिली खातीर. तांकां बाबडे बरे भाशेन बरे हेल्थान बरे घट दवरल्या पुरो देवान. वयस पळयात गायज, पळयात हेवन. ताईन च्या घेतल्या आणि अवीन चाय आणि वडा घेतला. आणि हांवें काय घेवंक ना म्हाका खावपाक. हांव डायरेक्ट स्पॉटाचेर खातलें. सो गायज, जाणटे खंय पळय सामकें. पळय सांग कितें जालें. जाणटे कशें न्हू, हांगा म्हाजी दुखले हेल्मेटान केस वडोन येता. सारकें म्हाका पळोवंक शकता गायज, आमी च्या पिवपाक रावल्या घाटार. आतां आमी च्या पिवन जालें काय मागीर भायर सरपाक. सो लेट्स सी, बरें जाल्यार पुरो सगळें कितें जाता तें. सारकें मगो. सारकें. हांवें बेश्टी एक च्या घेतलेली आनी वडा पळय येतोच.
येदोत एक घास मारपाचो आयकलो सायजीचो वडा 15 रुपया येदोत. तो वडा खाल्लो, भूक लागलेली आनी भायर सरले. मागीर आमचो एक स्पेशल स्पॉट आहा थंयसर न्हू बरें कितें कितें मेळटा. सो लास्ट टायम आमी जेन्ना जुडा वांगडा येयल्लेली तेन्ना थंय वचोंक पावोंक नासली कित्याक ते रेस्टॉरंट बंद आसले तेन्ना. आतां पळयता मेळटा जाल्यार बाय चान्स मेळ्ळें जाल्यार खाल्ले कित्याक मागीर आमकां कांय गॅरंटी ना. कित्याक अप डावन डॉक्युमेंट घेवन हांगा थंय टायम थंयच पिड्यार जातलो आनी खावंकूय पावचें ना कितेंच. आनी रोड हांगासलेले चोर्ला घाटा वयले रोड कास्ताद केल्लेले आहा सारके पळोवंक शकता तुमी. नेवे रोड केल्या सारके दामोर बिमोर घालून सारको हॉट मिक्स केल्लो आहा. कांयच टेन्शन ना. कोणूय हांगासर येता न्हू आवट ऑफ गोवा वयता जाल्यार दीस इज द बेस्ट प्लेस म्हणजे बेस्ट रूट. चला हांव आतां चल्लो. काय जास्त जाल्लेलो आसा पोपट फाटली मेळटाली बरी मिसळ पाव पण ती मिसळ पावाचे शॉपच बंद आसले. आज आमचो पोपट जालो. आमी कालच्यान फाटीक पडलेलो थंयसर मिसळ पाव खावया करून. वयताल्या पण बॅड लक आमचो. अरे 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 पळयल्यात तुमी चेकपोस्ट न्हिदला पाड पडलेले कांय करिनात ते. एटलिस्ट चॅक तरी करात कांयच तर ना. मागीर ते नाका जाल्ले लोक आमच्या गोंयांत पावता आनी मागीर ते सगळी कारस्थानां चालू जाता. इनलिगल वेपन्स पावता आनी कितें ऑल बिकॉज ऑफ दीस सेफ्टी ना. ओके सो गायज तुमी कॅमेरार दिसताले हात पळया म्हाजे दिसता तुमकां कितें सांगू कितें जालें तें. वाटेर तुमकां दाखयला पळय रोड बरो आहा म्हणून तेज्या फुडें रोड फूल काबार. हांव हँडल एक हात सोडून असो कॅमेरा ऑन करपाक पासून पावनासलो इतलो वर्स्ट रोड सारको. फाटल्या फावटी आमी येयल्ले ना खूब बरो आसलो रोड आनी आतां सारको वाट लागलो रोडाची. टू व्हिलरीर बीन कोण येता न्हू तेजे फुटलीच म्हूण समज. आतां म्हाका भंय पडला वयता आसतना कितें जातलें काय म्हणून म्हाजें कित्याक ऑलरेडी म्हाका मागीर त्रास जातलो आनी त्या भायर गाडी चलोवंक जाय त्या भायर हे उणके सगळे सांबाळूंक जाय. सो इट विल बी अ बिग टास्क. कर्नाटका में आपका स्वागत है. हम पहुंच गए कर्नाटका. माझी फुटली सारकी रोड सारके काबार. गोंयची गाडी वयता पळय फुडें GA 087700 बरी दिसता. नंबर बरो नंबर VIP नंबर VIP बेस्ट हा नंबर. ओके गाईज सो आमी पावलेली आसा आतां कर्नाटका आनी आतां मार्केटान वयता मातशें कितें आहा तें आतांच घेता मागीर काय घेवंक मेळचें ना न्हू आनी मागीर डायरेक्ट चल्लो आनी मागीर म्हाका चान्सूच ना हांगा येवपाक. कितें म्हणटा हय मागीर आनी चान्सूच ना. सारकें मुगो हय सारकें. ज्यूस पिवंक येयले आमी न्हू हय पायनॅपलाचो आमी पियाता. पळय ज्यूस पळया काय बरें डिफरंट वेरायटीज आसा. ग्रीन पीस पळया ग्रीन पीस. आनी कितें सांगूंक सोदता जाणाय आतां ज्यूस पियालो खबर आहा 20 रुपया 10 रुपया एक ग्लास. आणि मटर खंय 50ला 1.5 किलो खंय 50 रुपयांक 1.5 किलो. आणि आम्ही काल हाडला हाफ किलो 50 रुपया आमच्या गोंयान आनी हांगासर आतां ज्यूस पियालो खबर आसा 20 रुपया जाले आमचे 10 रुपया एक ग्लास. काय सारकें मगो न्हू कितें म्हणटा 100 रुपयान पोट भरून हांगासर खावपाक जातले. हे पळय हे हरबाळे हे म्हाका खूब लायक खावपाक. येता आसतना घेवया मागीर. ग्रीन पीस पळया 50क 1.5 किलो. इतले सवाय पळय 50क 1.5 किलो. जाय आनी कितें हें आतां उरल्या पुरो पिड्यार जावंक जायना. पळय हे खंय 20 रुपयाचे आनी हे खंय 10 रुपयाचे. कितले आहा पळय ते बाबा म्हाज्यान आमच्या गोंयान सारकें म्हारग मगो न्हू. कितें म्हणटा दे रे भैया ये दे. सो गायज आता आम्ही खावपाक लावल्या आयस ॲपलच म्हणटा न्हू हेका. हे पळय आयस ॲपल. कोणाक आवडटा ते सांगा. कोणाक आवडटा ते सांगा. पळोवया कसो आसतलो तो टेस्ट. हेज्या पयलीं आमी केन्नाय खाल्ला आमकां कांयच बरें गावोंक ना. हांगासर तरी पळोवया न्हू. थंय हे कसो तोरणो को दिखावो को लागता. पळोवया कसो लागता.
हां 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 बरो हा न्हू टेस्ट बरो हा न्हू सर बनी लगा Thank you. एक पीस का लो हे काढू हां बरो हा टेस्ट न्हू बर लोक पळयात कसले शॉक जावन हेका पळयतात ते लोकांक खबरूच ना कितें ते लोकांक आयस एप्पल कितें तें खबरूच ना हांगा पळयात गायत कसले पळयतात ते शॉक जावन कसलो ह्यो आनी नाल काय म्हणून लोक येवन येवन विचारतात न्हू रे अभी कसलो नाल सो गायज आमी आतां स्वीट कॉर्न खावपाक गेल्लेली आसा स्वीट कॉर्न आनी आमकां वचोंक जाता सगळ्यांनी उपरांत आनी थोडे 200 किलोमिटर ट्रॅव्हल करून हॉस्पिटलान हॉस्पिटलान येवपाक आतां खूब टायम लागतलो तेच्या पयलीं कितें खावया हे स्वीट कॉर्न आहा हांगासर गायज आमी ओदोवच्यान हांगासर कपडे पळयता आमकां जाय तसले कपडेच गावना वाज येयलो म्हाज्या जाल्यार कपडे नात हांगासर सगळे व्हडले सायज व्हडले सायजीचे कितें फायदो ओके सो गायज आमी आतां हॉस्पिटलान पावलेली आसा ओके ओके सो गायज आतां आमी पावलेली आसा हॉस्पिटलान फूल पावर सारकी आतां वेट करता ओके सो लेट्स सी डॉक्टर कितें म्हणटा तो पळोवया न्हू तेणी सांग म्हाका टायमींग दिल्लो 12:30 पण आमी पावली लेट मातशी कित्याक आमी मार्केटान गेल्लेली न्हू कितें सामान जाय आसलें तें आमकां खबर नासलें सो आतां पळोवया कितें आसा तें लेट्स सी वेट करया वेट कितें म्हणटा वेट करया आनी मागीरच्या मागीर पळोवपाचें फूल पावर सारकें सो गायज पार्किंगेक येयल्लो मातशें तेंच्यांनी सांगलेलें म्हाका झेरॉक्स हाड म्हणून सो गायज हेज्या फुडें हांव तुमकां कांय दाखोवं शकना ओके आतां आमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलान धाडली तेंच्यांनी कितें तरी कामा खातीर ओके सो आतां हेज्या फुडें हांव तुमकां कांय दाखोवं शकना हेज्या फुडें ब्लॉग्स येना प्लीज अंडरस्टँड करा आनी प्लीज कीप अस इन प्रेयर्स आमकां प्रेयर्स दिया व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी येस गायज सी यू सून जातलो बेगीन जातलो सारको आनी येतलो हांव डोंट वरी आमी हांसोन वयतात न्हू गा हांगाल्ले बाबा आमकां जेलेब्यो कांय कळना न्हू गा जेलेब्यो कांयच कळना हांगाल्ल्यो आमकां ओके सो गायज कितें म्हणून सांगू तुमकां 4 months अगो हांवें डिसायड केल्लेलें कितें तरी बरें करपाक आनी आयज तें जावपाचें आसा आनी हेज्या फुडें तर आमचे व्लॉग्स येना थोडे दीस जाल्यार प्लीज अंडरस्टँड करा खूब सारे प्रेयर्स करा म्हाका न्हू जे कोणाक हांव मदत करता ताका प्रेयर्स करा कितें म्हणटा सारकें न्हू आनी गायज हांव जाता तितलें तुमकां ब्लॉगान घालपाक ट्राय मारता बट एक्चुली आमकां सांगलां की यू नो कितें म्हणटा ते आमचे विडियोज बीन घालनाका म्हणून आनी कांयच रिवील करूं नाका खंय आनी कितें पळय तें सो येस